आमठाणे धरणातल्या उदकाची पातळी उणी जाल्ली आसतना दिवचल वाठारात न्हंयाचें उदक देंवपाक लागला। बदलपी हवामानाक लागून हो परिणाम जाला असो पर्यावरण मोगीचो दावो आसा। सरकारान वेळारूच ह्या परिणामाचो अभ्यास केलो ना जाल्यार फुडाराक उदकाचें संकश्ट कोसळपाची भिरांत पर्यावरण मोगी रमेश गांवसान उक्तायला। मॉन्सूनाची चाहूल लागिल्ली आसतनाच दिवचल सयत असनोडेच्या पार न्हंयच्या उदकाची पातळी उणी जाल्या। WRD खात्यान पाणलोट क्षेत्रां मार्क करची अशें रमेश गांवसान म्हटलां। गोंयच्या सगळ्या न्हंयची परिस्थिती तशी आसा। साळ नदी घे कोणाक पडला आसा साळच्या बाबतींत कोण काटेकोरपणान न्हंय कडेन पळोवपाक तयार ना आनी खंयचेंय सरकार आसूं आजचे तशें ना। सगळीं सरकारां न्हंयच्या कडेन आनी पाणया कडेन जितकें दुर्लक्ष करता तितकें दुर्लक्ष आनी खंयसरूच करिना। तांकां अशें दिसता की पाणी तें आसा न्हंयेन व्हांवता वयरसून पडटा, त्याच्यामुळे परिस्थिती ही आज अशी जाल्ली आसा। आनी आतां क्लायमेट चेंज आतां आमकां सगळ्यांक जाणवत आसा। क्लायमेट चेंजच्यामुळे आता पाऊस 15 जुलैच्या घेतलो असे म्हणतात ते बिबजॉय जो आसा तो प्रकार पाऊस पडण्याचो प्रकार सगळ्यो ज्यो गजाली आसा त्यो क्लायमेट चेंजाच्यामुळे घडत आसा। आनी क्लायमेट चेंज गोंया खातीर तर सगळ्यात धोकादायक आसा। ह्याचो एक स्वतंत्र अभ्यास करपा खातीर सरकारान समिती नेमची। कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलेलें की म्हादय वायल्ड लायफान जी उजो लागलो तो क्लायमेट चेंजाच्यामुळे तो उजो लागला म्हणून। इतके जर सेन्सिटिविटी आसा क्लायमेट चेंजची गोंया खातीर जाल्यार गोवा सरकारान ताबडतोब एक समिती एक्सपर्टाची नेमची, भितरले गोंयचे घेवचे, इतर ठिकाणा वयले भारतांतले घेवचे आनी ताचो अभ्यास करचो। कारण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा न्हय क्लायमेट चेंजचे परिणाम कितें जाले ते, त्यामुळे गोवा सरकारान उशीर न करता हेवटेन तेवटेनच्यो कमिटी स्थापन करण्याच्या ऐवजी 450 वर्सां पयलीं खंयची देवळां मोडलेली हेचो अभ्यास करपा खातीर कमिटी स्थापन करच्या पयलीं हे तापमान वाडीच्यामुळे जे परिणाम जाणव जाले गोंयाचेर आनी तेची भयानकता हेचेर कमिटी स्थापन करची। कारण इंडिकेशन्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिला, त्यामुळे ते जर जाले जायत जाल्यार आमच्यो न्हंयो उरतल्यो आनी जर न्हंयो उरल्यो जायत जाल्यार आमकां लोकांक गोंयच्या लोकांक भरपूर पाणी गावतलें। गोंयच्या लोकांकच न्हय तर टुरिजम सर्वायवल जातलो जायत। कारण गेल्या वर्सा 60 लाख ट्युरिस्ट येयल्ले, तांकां जर पाणी जाय जाल्यार ही पाणयाच्यो सगळे स्रोत आसात ते टिकून उरपाक जाय। टिकून उरोवंक जायना तर ती सेफ्टी आसूंक जाय तेंची, तेंचें प्रोटेक्शन जावपाक जाय, हेची काळजी सरकारान घेवपाक जाय। आनी सरकारान हेच्या कडेन गंभीरपणान पळोवपाक, बाकी खंयच्याय गोश्टी कडेन पळोवच्या पयलीं पाणया कडेन सगळ्यात जास्त काळजीपूर्वक पळोवपाक शिकपाक जाय।